पावसाच्या उमाळ्याने बोरो काळजा आमची तुझे तै उबारू तुका हत्सू तुका आवडनो गायता एका ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपे सागोरा. मुगेच्या भाव भयणीनो बोवा परबैसो स्वागत तुमकां हर एकल्याच्या मिसाच्या बलिदानाक मिसाच्या आलतारी बोवारी आमी जमल्या सतानितीच्या वाटेन सोलोंक आनी जेजू सांगता देवाक वर्त्या तरान मान करूंक आमी हांगा जमता आसतना देवाच्या वर्त्या आदारान आमी भरया देवाक हारकां दिवया देवाचो उपकार ववडया अपुरबायसो दीस ताणें आमकां दिला पवित्राच्या नांवान मिसाचें बलिदान माय मगान आतां आमी संभ्रम्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या पटला उपकार गेल्या हर एकल्याकी जेजून अपुरबायचें लिसांव शिकयलें. लिसांव मात्र न्ही जें कितें तांच्या जिविताक बरें तें तांच्या जिविताक दिवन ताणें धाडलें आनी अशें आसतना आमकांय तो बरेपणांत सांबाळटा. आज आमी आमच्या समाजान जियेत आसतना वर्त्या न्यायनिती जियोंक समाजान सतनितीचें जिवन मुखारसून व्हरोंक आनी कितेंय चडून घडलें जाल्यार आमी मात्र त्या सर्गींच्या मौल्याच्या प्रकार जियोवच्याक जेजू आमकां आपण हें दिता. कित्याक ताच्या काळार आसले अन्याय आसलो अनीत आसले असत आसले पूण जेजू वाट चुकोवन वचना. कित्याक ताका कळीत आसलें आपलें मिसांव कितें म्हूण त्या प्रमाणे मिसांव सांबाळटा आसतना आमी तसल्या सतनितीच्या वाटेन चलया जेचे मौल्य आमी आमच्या जिवनान घेवया. चड आनी चड मापान जेजून केल्लें सर बरेंपण आमी वाखाणून आमचें जिवीत सम्याक समर्पीत करया. उणेपण आसल्यार सम्या पतिकन दी आमची पथकां बगोस आनी मुखार पातक करिनासतना तुजे बरी सतानितीन मैपासान मोगान देवाचेर तुका कसलो व्हरतो भावार्थ व्हरतो पत्तिणी आसली की तीच पत्तिणी आमी तुजे दवरूंक आमकां जाय जाल्यार कृपा दी म्हूण सांगता आमी मागया. हांव पातकेक सर पतदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनान चिंतोन तोंडांत सारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच हांव कार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदा देव आमची काकूत करो आमची बातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता
कोतकर सौम्या सौम्या काकृत आमचे कर सौम्या सौम्या काकृत आमचे कर सौम्या सौम्या काकृत आमचे कर सौम्या काकृत कर स्वर्गा आनंद जोगा आमच्या देवा स्वर्गा राजा आम्ही तुका नमन करता आम्ही तुका दिनवास दिता तुझी महिमे वरखंड दिता आनंद महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मनशा आनंद महिमा महिमा देवा स्वर्गा आनंद जागा जेजू ख्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सौम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिकोर काकलूत आमका आनंद महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मनशा आनंद महिमा महिमा देवा स्वर्गा आनंद जागा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक अजी देवा आनंद महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मनशा आनंद महिमा महिमा देवा स्वर्गा आनंद जागा आमेन 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 प्रार्थया सपददार दाळच्या बापा कर पवार तमे जी त्यो आमकां पोणे दिलाय त्याच बार्थाची करीची वी जावंक आमकां निर्मी बावार्थाची ड्युटीकेर मुखार चोन चलतना असल्या अडकळ्या अडचणां पयस करून तुज्या वर्त्या मोगाक सरी जावंक तुजे नदर कंचोन आमी तुका समाजारके जिणे जी आमकां पावक कर आमी मागता आमच्या सुम्याद पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याजकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन परगव्यांक म्हज्या पवित्र दोंगरार हांव हाडटलो इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप चॅप्टर 56 वर्ड्स 1, 6 and 7 सर्वेस्परेशे म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या म्हजी नीत उगडापी जाल्या सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताचे सेवेक जावचे खातीर ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशांक म्हणजे साबत बसताय नासता फालतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासानेन सांबाळतेल्या सकडांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरान हांव संतोशभरीत करतलो म्हज्या वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होमबळयो आनी हेज म्हाका पसंद जातल्यो कित्याक म्हजें घर
सगळ्या परसांक मागण्याचे घर म्हूण म्हणटाली. सर्वेस्पराचे उतार. देवाचो व्हड उपकार. सर्पचा तुका वचू देवा, सर्पचा तुका वचू देवा. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परसळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर पांको. ह्या वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळीत जावं. सर्राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घेवं. सर्पचा तुका वचू देवा, सर्पचा तुका वचू देवा. देवा सज्जनांगा तुका वाखाणो, सर्राष्ट्रा तुजी स्तुती करो. तूं तांची राजवडकी न्यायनिधी प्रमाणे करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबीत चलयताय. सर्पचा तुका वचू देवा, सर्पचा तुका वचू देवा. सर्पचा तुका वाखाणो सर्वेस्परा, वर्जा तुका वाखाणो. देव आमकां आपले आशीर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या प्रमाणे ताच्या पांयांक पडो. सर्पचा तुका वचू देवा, सर्पचा तुका वचू देवा. रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. तो तुमकां विदेशांनो अशें सांगता. हांव विदेशांचो दोरदूत म्हणटोच ह्या मुन्यारपणांत म्हाका अभिमान भोगता आनी म्हज्या इस्रायल पोरजेंतल्या भावा भयणी मदें नाटकाय वाडोवंक आनी अशें तांचे मदल्या कांय जाणांक तारण फावो करूंक हांव पावून म्हूण म्हजी आशा. तीं भावार्थांत हांव कोडसोरोन मनशा कुळांक जोर देवाची येवंक फावो जालें. तीं आपुणूच भावार्थ दवरून देवाशी परतून पावतलीं तेन्ना हाचो ओठ कोण म्हणचो? खरेंच खरें. मेल्लीं मनशां नव्यान जिवोन जाल्यात म्हणपाचें. देव आपलें मन कदींच बदलना. दिल्ली देणी तो फाटीं घेना. जांकां आपयल्यांत तांकां आपोवणें तो फाटीं काडिना. तुमी एका वेळार देवाचे आज्ञांक खालती नासल्यांत, पूण जुदेव लोक देवाक खालतो ना जालो तेन्ना तुमकां विदेशांक आतां ताची दोळाय फावो जाली. तशेंच तुमकां विदेशांक फावो जाल्ली दोळाय पळयोवन तांकांय ताची देवाची दोळाय फावो जावचे खातीर जुदेव लोक आतां देवाक खालतो ना. सगलीं मनशां देवाच्या आज्ञांक खालती ना जावंक आपणेच केल्लें हे बोणकोनीन पडूंक
देवान तांकां निर्मिलें. असल्या निर्मोणा सगल्यांकूच आपली दयाळाय दाखोवची म्हूण देवाची येवजण जाली. देवाचें उतर हें: देवाचो उडकार उद्गार. Zăi सर्वेस पोराक zăi 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 सर्वेस पोराक zăi 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 सर्वेस पोराक zăi 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 सर्वेस पोराक zăi 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 zăi. जेजू सर्गींच्या राजाचे शुभ वर्तमान परगटलो आणि सतराची पिडा शिडा गुण कोतलो. जय सर्वेस पोराक जय 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 सर्वेस पोराक जय 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 जय. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे असो. समात्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजू 322 तीर आणि सिदोनच्या प्रांत्याक गेलो. तेदवा त्या गांवांतली एकली कान आन्नागार स्त्री मुखार आयली आणि बोबमान ताचे लागी म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर. म्हजी धूव जेवणसा लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे सीसीन ताचे लागीं परत म्हणाले, तिका चिक्केन धाण सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक मात्र म्हण म्हाका धाडला. ती ताच्या मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उणो कान सुण्याक दिवचो समानय. ती म्हणाली, ते नीज धनिया. तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजांतान पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हे आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हर तो तुजो भावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. जेजूचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 1920 थोड्या भोव फामाद इंजिनियरांक सांगात पयलेलें. कित्याक म्हळ्यार अँड्रस म्हणल्या पर्वताक एक रेल लायन करूंक आसली आनी ती सगळ्यांनी चिंतली साध्य ना म्हणून. सगळे इंजिनियर म्हणा लागले ते आमच्यान करूंक जावचें ना. अशें आसता तांणी कितें करचें म्हण कळीत जायनासतना एकामेकांक आपोवंक तांच्या जिवितांत संपूर्ण तरान नव्यान ती रेल लायन घालच्याक चिंतलें जावन आसा. आनी तांणी सगळ्यांनी ना म्हणल्या वेळार ते दळ एकलो फामाद इंजिनियर आसलो, पोलँड आसलो, आनी ताचें नांव जावन आसलें अर्नेस्ट मालिनोवस्की. आनी हो फामाद कितेंय काम दिल्यार तो सण सोडिनातलो. आनी ह्या इंजिनियराक आपयलें आनी सांगलें, तुका हें करूंक जायत गी. पूण तो ना म्हणचो ना. तो म्हणा लागलो, आमी करतले. ह्या वेळार तांणी चिंतलें, ह्या मनशाक 60 वर्सां जालीं आनी ह्या वेळार इतलें व्हडलें प्रोजेक्ट तेच्या तकलेर घालचें सारकें गे म्हूण तांणी चिंतलें जाल्यार तो म्हणा लागलो, हें करूंक जाता. आनी तें पेरू जावन आराम जावचें आसलें. अँड्रेस त्या वर्त्या पर्वत श्रेणीर म्हळ्यार माउंटन्साक व्हरूंक आसलें. अशें आसता तो आपल्या कामाक लागलो. कितले दीस जावन दी कितेंय जावन दी तो भियेलो ना. तें काम मुखार चलून वलें आनी ताचें एक एक टनल 4000 फीट लांबायक आसलें. 15000 फीट आमच्या सागोरा जावन दर्या जावन वयर आसलें. अशें आसतना हें करूंक जायते कश्ट लागले जाल्यार 1-2 पटी तांकां थोडी हरकत आयली.
ते टानेल करतना ते कोसळून पडले आणि असे आसलें की एक पोटी यात अर्नेस्ट ताणें पळापळ घेवन पेरून तूं रावचें पडलें कित्याक ताच्या जिवाक डेंजर येता कोणा म्हणून हेर भियेले. पूण तें टानेल कंप्लीट करूंक त्या इंजिनियरान काडिल्ली इतली मिनतगी तो दीस आनी रात म्हणल्यार बरी जायतें काम करतालो आनी असाध्य म्हणलें तें जावन गेलें. 2006 म्हणसर तितली लांबायेची आनी उंचायेची रेल ट्रॅक नातिल्लें. ताचे उपरांत दुसरें जालां आतां, पूण 2006 म्हणसर द लॉंगेस्ट एंड टॉलेस्ट रेल लायन म्हणून ताका नांव आडिल्लें. तो मगेचे न्हू ताणें हें करता आसतना ताचो भावार्थ त्या देवा थंय ताणें दवरलो. कित्याक ताका कळीत आसलें हें हांवें करी जाय तर देवाचो आदार जाय मनशाक हें साध्य आनी तें तो मानून घेता आनी देवा सांगता एक जाता. आज आमी पळयता सिस म्हणटा तिका दांड सोड. जेजू त्या वेळार तिका आपल्या सांगता दवरून घेता पूण सांगता हांव आयलां खंयच्या जनांगा खातीर, त्या जनांगाक मात्र हांवें कितें करूंक जाता शिवाय उरल्ल्यांक न्हय. पूण तिचो भावार्थ पळयलो जेजू तिका म्हणटा घे दवर तो भावार्थ तुजो. आज आमी जनांग खंयचें तें म्हूण पळयना, भावार्थ खंयचो म्हूण आमी पळयता. कित्याक बरे जनांग आसूंक बरो पूण शेळिल्लो भावार्थ काडून ताणें कितें करूंक जाता. जे भावार्थ आमचे थंय आसा जाल्यार आपुरबाय तर आमी मुखार सून वचोंक जाता. कुळी जावंक बरो पूण तो कुळये थंय बरेंपण ना तर कितें फायदो. बरेंपण नातली कुळी कांयच करूंक शकना, बरेंपण हाडूंक जाय. त्या खातीर जेजू इतल्या आपुरबाय तरान त्या खान आन नगर स्त्रियेचो भावार्थ नांव हाडटा. आज आमी आमच्या जिवनान पळयलें जाल्यार कशें जेजू सांगता आसा फकत क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमी आसा ह्या क्रिस्ताची खरी भुरगीं जाल्या जायते वटी आमी चिंता मोगाच्यान आमी क्रिस्तांव कित्याक आमी क्रिस्तांव आवय बापायक जल्मल्या त्या देखून आमी क्रिस्तांव. पूण उपरांत थोडे जाण आमी क्रिस्तांव म्हणी होगडोन घेता. अन्य जातीच्या कडेन अन्य धर्मिया कडेन आमी वचून आमचे जिवन सरता आनी तेन्ना आमकां जल्म दिल्ल्या आमच्या आवय बापायकच आमी विसरोन वेता आनी आमी खंयच्या समर्थ्यांत आसा म्हणलें सयत आमकां पडोन वचना. दुसरें पळयलें आमी नांवान क्रिस्तांव थोडे पटी कित्याक म्हळ्यार आमकां नांवां दिल्यान तसलीं सांतांचीं नांवां दवरल्यान थोड्यांक बायबलांतलीं नांवां दवरल्यान त्या देखून आमी वळखून घेता आमी क्रिस्तांवां. पूण नांवान क्रिस्तांव जावन कांय फायदो ना. नांव आसा जाय त्या नांवां ते कितें आमी व्हरता भावार्थान बरें जाय आनी तिसरें क्रिस्तांव जावन आसा क्रिश्चन्स बाय चॉयस. आमी विंसावणेन क्रिस्तांव जावंक जाय आनी तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटलो आनी चडटलो. कशें जेजू म्हणा लागलो ह्या कानान नगर स्त्रियेचो भावार्थ वर्तो जावन आसा आनी तिणें ती दाखयलें वर्तेपण जेजूचे आनी ताचे दवरली ती पाती आनी जेजू अकरेचे घडये संपूर्ण कर दिता आनी तिच्या भावार्थान देवान तिच्या धुवेक बरें केल्लें जावन आसा. जेजू व्हरतो मोठो आदार थंय आसलो आनी जेजून तिका बरें केलें. मुगेचे न्हू आमी कळमीत नासतना जेजू सांगता आसल्यार खंडीत जावन आमकां कसलोय तिबो येवचो ना. येनान कश्ट येनान म्हण हांव सांगना, पिडा येना म्हण हांव सांगना, समस्या आसनान म्हण हांव सांगना, आसतात पूण जेजू सांगता आसतना ताची उतरवणी करूंक आमकां तो शिकयता. भावार्थान आमी बरया चड आनी चड बरवशाची किर्णां आमच्या जावन फांकोवन दी आनी बरेपणाक आमी वचोन त्याच जेच्या वर्त्या आदारान आमी बरया. सोमी आमकां आपयता आनी म्हणटा भावार्थाची तुमी जाया आनी भावार्थाची जाता आसतना हांव आनी म्हजो बाप हे तेच तरान तुमकां फळां भरीत करतले हांव. आमेन. भावार्थाची उसाळणी खर्चाक सोम्यान आमकां दिल्लें तें वर्तेपण सदांच आमी मानून घेवया आनी त्याच सोम्या सांगता एक जावन आमची भावार्थाची उसाळणी आमी करुया. एकच देवाक सतमंता सरपददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्याचो वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवीं बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसत आनी आमच्या चोडण बसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी
हांव कार्मेलीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत पोंच पेले तकाळ ताका कुत्सा मारलो. ताणें कश्ट मारून सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो, सर्गास चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसुबे करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताचे रजवटके शेवटो आसना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदात तो बापा आनी पुता ताव निपजाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी धर्मतरी स्थापिल्ले देव सभेक सतमानता. पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्रान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी सष्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमची सर प्रार्थना देवा मुखार आमी उसारुया. देव सर पद्दता बाप आमची प्रार्थना तो आयकता, आमकां जायतें बरेंपण तो सदांच दिता, कित्याक ताच्या मोगाची भुरगीं आमी. आनी आज त्याच वर त्या पवार्थांत आमी मागता आसतना जेजू आमचो दातार, तसो देव आमचो बाप. हांवें ह्या पवित्र सभेच्या स वडिलांक, याजकांक आनी धार्मिकांक जेजू क्रिस्ता साक्षात मनशाच्या हक्का खातीर झुजोवंक, न्यायनिती खातीर वावर करूंक कृपा दी म्हण आमी मागया. राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मात भास म्हणलो भेदभाव करिनासतना सर्वांचे उदारगते खातीर निस्वार्थीपणांत वावरूंक आमची कुटुंबां जेजूच्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावं. कुटुंबाच्या सहसान्यांनी तांचे थंय असो वेगळाचार भेदभाव मानास्ता पयस करून शांतीची हातेरां जावंच्याक. पिडे शिडेंत कश्टांत अशा सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल सम्या म्हूण आमी मागतना तांची पिडा गूण कर. तांकां तुज्या वर्त्या भलायकेक आयती कर. समाजांत आनीत अन्याय आनी शोशणेक वळख जाल्ल्यांचेर तुजी काकूचे दिश्ट घाल. बऱ्या मनाच्या मनशाद्वारे तांकां न्यायनीत पावो जायशें कर. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाली आमी संघटीत तरान सतनितीक झुजोंक न्याय सदांच उखल धरन सम्याचे वर्ते मौल्यां आमच्या जिवनांत जिवंक जाय जाली सर कृपा आमी मागोवन घेवया. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. ना सोम्या मोजे लागे जीवन मोजे देणे तुझे अर्पिता के दुनिया सोंतो सुलास मोजे जीन येसू उड्या सोवे भेटोन दिता कष्ट आणि वाव मोच्या कुडी सो वायना सोवे भेटोन दिता मोला दिर्वे भांगारुपे ना सोम्या मोजे लागी जीवन मोजे देणे तुझे अर्पिता के दुनिया अर्पिता के दुनिया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्दता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, आमचें जिवीत तुका समसारकें जिवनच्या समर्पीत करता. जीवनान सदांच सता नितीन चलोंक तुज्या वर्त्या मौल्या बरी जिवान आमी संभ्रम आमकां तूं पावक कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेश्वर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्पद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सत्याम तुका देन वासों फावो हो कायदो नितीस आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या नान सवदरे सगळ्या मनशाकडे रसताना तांच्या बऱ्यापणा खातीर तुझ्या क्लासपत्या संवसारात दांडिलोय त्या पतान आमचो सोय मोग केलो की सता नितीचे न्यायाचे जिवान जिवन आमच्या मोगा पासत ताचो प्राण अर्पेलो ताच्या कश्टा मरणा आणि पुन्हा जिवनपणा नव्या जिविताची वाट आमकां वोगतायली त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गेंचा सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मुखार Povit, povit, povit Darbaraso सर्वेस पोतो Povit, povit, povit Darbaraso सर्वेस पोतो सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा उन्सर्गी उत्सर्गी उन्सर्गी उत्सर्गी उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी उत्सर्गी उन्सर्गी उत्सर्गी उन्सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून घे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत आपल्या कुशन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी सुमेस घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टीकरणाचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आणि सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartas a good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासणे पुन्हा जीवनपणा समे भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडा आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी लियो आमच्या बग्यान बाप्पा सर आमच्या गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमच्यो तुजी नदर घालतना सेवे बरी जिवनाद्वारी सताक सागसावंक नितींत न्यायांत जियोंक जाय जाल्यार सर बळ आमकां तूं दी. ओंकार मेरे देवाचे माये सांगाती भगवान दोन ताणें तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर Assiso San Francis, San Padre Pio, San Anthony, San Clara बरोबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वांदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वांदरान आमकां शिकयलेल्या त्या वर्तें प्रार्थन भक्तीन सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सहज आमकां दी. सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय. किती आरासवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दम दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशे परमेन तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आणि मायमोग सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुये आसूं. मायमोग असो आणि एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकृत खोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ मोगेच्या बाबेने नांव पळया आमचो स्वामी जेजू रेका वेळा आमकां राखसो पसो आणि जो कोण ताचे बाबार्थांत विश्वासान रावता ताका सस्तीक जिवीत दिल्लो जेजू असो. अशा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कसोतान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे खाण दी आमकां. उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी सो जावन आसा.
बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आधारार पातयेता तुझी ससाय मागता जेजू म्हणा लागलो हांव आयला घेवन धागा ते नाही सांडून गेले सोडून बाचाव करूंक म्हण आयला प्रार्थयांक सपदता आमच्या मोगळा बाप्पा वत्या तेण्याने तुवें आमकां बरयल्लें आसता आयच्या दिसा तुज्या वर्त्या कानान आमी पशीस जाल्या तुज्या जिणे सारके आमी जियोंक तुका वर्त्या मानान लेखून तुवें चल्लेली ती वाट आमी चलोवंक आनी ह्या संवसारांत सेवेचो त्यागाचो मैपासाचो न्यायाचो आनी सता नितीचे वर्ती टिका जावन जियो आमकां तो पाव कर आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन ओके छपा बेणीनो बापर भाई साहित्या तुमकां मागता देवाचे विस्तार आशीर्वाद तुमचे तो वता आसतना चड आनी चड मापान देवाक लागीं सरोन आमचे जिवीत पवित्र कर देवाक मानवा सारके जियोंक वचून याद किसा शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Boricova Santo Saci. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Boricova Santo Saci. Sagridimi morteli, Jiben Pargat Kateli. Sagridimi morteli, Jiben Pargat Kateli. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Boricova Santo Saci. Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Gesù Cristo mi, Boricova Santo Saci. मोघाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित काळजा भुरग्यान तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगवान कुसाचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे पवित आत्म्याचे नावे आमेन